नमस्कार येवकार. गोवा टुडेत राधिका कामत सातोस्कराचो येवकार. सविस्तर खबर आदी हेडलायन्स. रस्ते पेड्ड्यार जाल्या त्या कॉन्ट्रॅक्टरांक पैसे दिवचे ना. मोन्सेरातान सांगचे पयलींच विजिलन्स इन्क्वायरी केल्ली सुरू. नवे हॉटमिक्स रस्ते पेड्ड्यार म्हूण गोंयभर खवदळ. फाटल्या म्हयन्यात हॉटमिक्स केल्ल्या चोर्ला घाटांतल्या रस्त्याक पॅचवर्क करपाची पाळी. केरी ते चोर्ला रस्त्याक परत फोडकुला. भर पावसांत मलमपट्टी. बीजेपीचे राष्ट्रीय कार्यकारिणीचे बसकेत हर घर तिरंगा अभियानाची थारतात दिशा. 2 दिसाच्या बसकेत हैदराबादात बीजेपीच्या टॉप लिडरांच्या प्रधानमंत्र्यांच्या हजेरीत मंथन. शिंदेक पक्षांतल्यान काढलो. ठाकरे सेनेक शिंदे सेना दितली कायदेशीर जाप. मात उद्धव फुडारी म्हणटा केसरकर. सध्या खंय शिवबंधनातच आमदार गोंयांतल्यान परत मुंबय. शेट्टी आणि शफीच्या गँगान लाटिल्ल्या प्रॉपर्टीचे एसआयटी संबंधित अधिकारिणीक बरोबर घेऊन करतात तपास. 93 प्रॉपर्टींचे सर्वे नंबर जाहीर. म्युटेशनां जातली रद्द. राज्य वेंचणूक आयोगाने पंचायत वेंचणुके खातीर जाहीर केल्ले आरक्षण. पर्यावरण मंत्री खवटेक गेले कोत्र. इतली वर्सां काम करपी पंच सरपंचांचेर खंय अन्याय. आणि गोंयांत क्रायम रेट वाडटा म्हणपाक शकना. डीजीपी उलयलो. समाधान मोहिमे खाला पुलिसांनी किरकोळ केसी रजिस्टर केल्यात, पण आंकडो वाडला म्हण रजाव. खबरो विस्तारान. रस्ते पेड्ड्यार जाल्यात त्या रस्त्यांच्या कामाची जबाबदारी आशिल्ल्या कॉन्ट्रॅक्टरांक पैसे दिवचे ना म्हण पीडब्ल्यूडी मंत्री निलेश काब्राल उलयलो. मंत्री बाबूश मोन्सेरातान रस्ते पेड्ड्यार जाल्यात ताजेर विजिलन्स इन्क्वायरी मागिल्ली. काब्राल म्हणटा बाबूशान सांगचे पयलींच चौकशी चालू जाल्या. दुसरे वटेन दाजी साळकारान लोकांची माफी मागली. काब्राल तेंय करपाक तयार. लोकांची मात पावसांत रस्त्याचेर सर्कस चालूच. ती ॲक्शन घेवची म्हणून ताणे ऑफिसरांचेर कित्याक इम्पॉर्टंट कॉन्ट्रॅक्टर सोडूच इन्क्वायरी करण्यासारखी पण हांवें चालू केली. हांव सगळे वास्कोकारांची क्षमा मागता कित्याक हो रस्त्यार असो जालो म्हणून. आय डोंट वेदर आय शूड बी सॉरी बट इट्स सो से सो एंड आय शूड बी. गोंयांत रोड पेड्ड्यार जाल्यात ताचो त्रास लोकांक जाता तो जाताच. कांय आमदार आनी मंत्र्याकूय जावंक लागला. बाबूश मोन्सेरातान विजिलन्साची चौकशी मागल्या. ती रस्ते पळय आमी 3 म्हयने जाल्ले रस्ते केल्ले. बिफोर इलेक्शन एक्चुअली रस्ते केल्ले हॉटमिक्स बी सगळे केल्ले. आनी हांव नको रस्ते कहे गेले हॉटमिक्स म्हणजे तरी वर्सां पडून उरोंक जाय. हांवें आयज चीफ मिनिस्टराक लेटर बरयल्लें आहा ती ॲक्शन घेवची म्हणून ताणें ऑफिसरांचेर कित्याक इम्पॉर्टंट कॉन्ट्रॅक्टर सोडूच they have got nothing to do with the contractor. It is ultimately the onus is on the officers. तुझे JE, AE कोण आहा तेंचेर onus. They should see the quality of the work which is being carried, and they should be, actually blacklist such contractors. But this will nothing is going to happen without the connivance of these people. So otherwise, CM should set up vigilance inquiry and letterize केलेले Chief Minister. दाजी साळकारान तर जाहीर माफीच मागली. हांव सगळे वास्कोकारांची क्षमा मागता कित्याक हो रस्त्यार असो जालो म्हणून. म्हणून आमी वास्कोकारांक एक आश्वासन दिता की जो पर्यंत हो रस्तो सारको जावपा ना त्या कॉन्ट्रॅक्टराचे एकूय पयसो बिलाचो ताका मेळपाना हें आमी क्लियर करता. हें आसा म्हणजे ताजेर हें आशिल्लो पूण पावस आयलो म्हणून आमी तो स्टॉप केलो. लास्ट एक कोर्ट आसा म्हणून हो पयलो ताणें रिपेर करपाक जाय आनी ताज्या मागीर तो कोर्ट येतलो. म्हणून तो कंप्लीट जाल्या शिवाय आमी तें बील ताजें सँक्शन जावपाक दिवपाना. पीडब्ल्यूडी मंत्री निलेश काब्राल म्हणटा रस्ते सारके जाल्या शिवाय कॉन्ट्रॅक्टराक रुपया दिवचो ना.
एक्शनूय जातली आनी ताणें दाजी भशेन लोकांची माफी मागली. बाबूश मोन्सेरातान एक विजिलन्स आनी इन्क्वायरी मागली ऑन द पॉटहोल्स ऑन द रोड, तेजें कितें सांगूं शकता सर? हे मागणं ते सारकें म्हणतात. इन्क्वायरी केले सारखे पयलीं हांवें चालू केली. म्हाका कळलेलें ते रोड पिड्यार जाता जे करपाक जाय ते करतलो आनी जे एक्शन घेवपाचें घेतलेलें. बाबुशान न्हू सांगलें आशिल्लें खंयी रस्ते गोंयांत जे कॉन्ट्रेक्टरा कारणान वो आलीपणाच्या कारणान ह्यो गोश्टी जाता तेजेर एक्शन जाता. गेटींग पेड इज वन पार्ट ऑफ इट. Not getting paid is one part of it. So what has happened? We had done especially Daji's work. The Hawaii three initiate kele. The road was very bad. And it has started raining. It was almost raining also. Somehow I think many reasons are there to find out. Whether to pay the contractor or not to pay the contractor is yet to be seen. Because if you see the road, we had done only one layer. The second layer could not be done because it started raining. You can't blame the contractor entirely, but I also cannot say that the contractor should not be blamed. We will find a solution and he will not be paid. That is what I have also said. Work will be redone by the contractor again after the rain. But in the meantime, people are inconvenienced and there is a statement made by MLA for being sorry. I don't know whether I should be sorry, but if say so, then I should be. Not because of my fault, because of the fault of the contractor. And we'll streamline the department, and I'm just 2.5 months old in this department. It takes me some time, but I know my capability and I will do it. माफी जाली, चौकशी जाली. लोकांक मात रस्ते सारके जाय मेरेन जीव मुठीन घेवन सर्कस चुकना. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. फाटल्या म्हयन्यांत हॉट मिक्सिंग केल्ल्या चोर्ला घाटांतल्या रस्त्याक फोंडकुलां पडिल्ल्यान पॅचवर्क करपाची पाळी आयल्या. केरी ते चोर्ला रस्त्याक मोठी फोंडकुलां पडिल्ल्यान ताचें हॉट मिक्सिंग केल्लें. मात पावस सुरू जाता थंयच आसा रस्त्याक फोंडकुलां पडपाक सुरवात जाली. आतां भर पावसांत मलम पडटी. पॉट होल्स पडलेले आसा आणि एक म्हयनो पयलींच हॉट मिक्सिंग केल्ली आसा ह्या रोडाची आणि आता सगळे कडेन पळयला ते आता फिलअप चालू आसा तेंची. हांगासरय पळया तुमी फिलअप केल्ली आहा. पोर्ट होल्स सगळे कडेन पडलेले. इतले लाख खर्च करून तेंच्यांनी वेस्ट केल्लेले आसा गव्हर्मेंटाचे पयशे अशें दिसता म्हाका. चोर्ला घाटाक हांगासर पोर्ट होल फिलिंग करपाचें काम चालू आसा. चोर्ला घाटाचो जो हॉट मिक्स रोड करून जवळ जवळ म्हयनो सुद्दां जावंक ना आनी हे ज्या हॉट मिक्सिंगाक होल पडपाक स्टार्ट जाल्ले आसा आनी ते आतां फिलिंग करपाचें काम चालू आसा. तुमी इमेजीन करूंक शकता की आयज काल आमकां कसल्या क्वॉलिटीचें काम पळोवपाक मेळटा तें. हैदराबादात सुरू आशिल्ले बीजेपीचे 2 दिसांचे राष्ट्रीय कार्यकारिणी बसकेत हर घर तिरंगा अभियान यशस्वी करपा खातीर खासा प्लॅनिंग चालू आसा. तशेंच केंद्रीय येवजण्यो लोकांमेरेन पावोवप, जीएसटी आनी राज्यांची अर्थीक परिस्थिती अशा सावार विशयांचेर चर्चाय जाता. प्रधानमंत्री मोदी बरोबरच बीजेपीचो अध्यक्ष जेपी नड्डा आनी हेर मुखेल फुडाऱ्यां बरोबर गोंयचो मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतूय बसकेक हजर. माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने आदरणीय प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र मोदी और उनके गरीब कल्याण नीति उसकी सराहना की और धन्यवाद दिया कि उनकी वजह से इतनी शानदार जीत हम लोगों की अलग अलग स्टेट्स के अंदर हम हासिल कर पाए. ये भी एक पॉइंट उसमें निकल के आया कि पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था अभी चरमराई हुई है. आज पूरी दुनिया की आर्थिक विकास दर जो है वो औसतन 6%. वही भारत की जो अर्थव्यवस्था है दैट इज नाउ 8.7% एंड मूविंग. इस 8.7% की दर से वो प्रगति करते जा रहा है. ये भी एक बहुत बड़ी उपलब्धि हमारी सरकार की है. इस बैठक के अंदर अमंग मेनी अदर पॉइंट्स हमारी ये भी बात हुई कि हम लोगों को प्रवास के कार्यक्रम पर विशेष जोर देने की जरूरत है.
वैसे भी भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा इसके ऊपर जोर दिया है कि हम लोग जनता के बीच में जाएं, जनता से मिलें, बूथ तक पहुंचने की कोशिश करें। आगे आने वाली अभी राष्ट्रीय कार्यकारिणी बैठक के लिए मैं 2 प्रस्ताव प्रेषित तो करे ही जाएंगे। एक तो राजनीतिक प्रस्ताव है, दूसरा अर्थव्यवस्था और गरीब कल्याण, ये भी पेश किए जाएंगे। सबसे इंपॉर्टेंट जो कार्यक्रम अब हमारे सामने आ रहे हैं और जिसके ऊपर डिस्कशन हुआ वो थे आज़ादी के अमृत महोत्सव का कार्यक्रम। इसका कैसे क्या आयोजन अलग अलग स्टेट्स के अंदर होगा, देश के अंदर होगा, और उसके साथ साथ एक बहुत महत्वपूर्ण कार्यक्रम जिसमें हर घर के अंदर तिरंगा, ये एक कार्यक्रम है, हर घर तिरंगा कार्यक्रम, उसको सफल बनाने के लिए देश को किस तरीके से एकजुट करके एक बड़ा आंदोलन खड़ा करने का हम प्रयास करें। ये हर घर तिरंगा एक अपने आप में आंदोलन बन जाएगा, लोगों को एकजुट करेगा, लोगों को जोड़ेगा। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदेक शिवसेनेन पक्षांतल्यान काढून उडयलो, ताजेर कायदेशीर जाप दितले म्हण शिंदे गटाचो आमदार दीपक केसरकार उलयलो। शिंदे समर्थक आमदार गोंयांतल्यान गेले। केसरकर म्हणटा उद्धव ठाकरे तांचो फुडारी, ताका लागून सध्या कांय म्हणनात। मात मुख्यमंत्री शिंदेन वेगळी भूमिका घेतल्यार खंय मागीर पळोव येता। सध्या तो खंय शिवबंधनातच। लेकिन अगर ऐसा खत आता है तो इस खत का तो जवाब देना ही पड़ेगा। इसके लिए आगे चल के कुछ लीगल ये लेना है तो वो भी हमको लेना पड़ेगा, क्योंकि एक लीगल खत भेजा गया है उनको जो किसी भी कानून में नहीं बैठता है। शिवबंधन हे आपलं खरं नातं आहे आणि ते नातं अजूनही कायम आहे आणि त्याच्यामुळे ते प्रेमाचं नातं आहे आणि ते नातं अबाधित राहणार आहे। आणि म्हणून काल सुद्धा मी सांगितलं की उद्धव साहेबांचं कुठलंही स्टेटमेंट आलं तर त्याला आम्ही उत्तर देणार नाही, कारण ते आमचे नेते आहेत, आम्हाला त्यांच्याबद्दल आदर आहे। आणि आमची भूमिका आज सुद्धा कायम आहे की उद्धव साहेबांनी काढलेल्या स्टेटमेंटला आम्ही कोणीही दुरुत्तर द्यायचं नाही, किमान उत्तर सुद्धा द्यायचं नाही। कदाचित पुढच्या काळामध्ये शिंदे साहेबांनी जर वेगळी काही भूमिका घेतली, नाईलाज असतं ते वेगळं ठरेल, परंतु आज तरी एक सगळ्यांची भावना म्हणून मी सांगतो की आम्ही त्याला उत्तर देत नाही, म्हणजे आमच्याकडे उत्तरं नाहीत असं बिलकुल नाही। प्रत्येक गोष्टीला आमच्याकडे उत्तर आहे, परंतु भावना सुद्धा असतात, नाती सुद्धा असतात आणि ते नाती जपण्यामध्ये जी गोडी आहे ती राजकारणामध्ये सुद्धा नाही। आणि म्हणून किती ताणायचं याला सुद्धा मर्यादा असतात, ते तसं ताणलं जाऊ नये असं मी एक महाराष्ट्रातला एक सर्वसामान्य कार्यकर्ता म्हणून मला वाटतं। आणि बाळासाहेबांच्या नंतर उद्धव साहेबांच्या नेतृत्वाखाली राष्ट्रवादी आणि काँग्रेसबरोबर त्यांनी लढाई केली। आज शिवसैनिकांपेक्षा जर राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि काँग्रेस जवळचे वाटत असतील तर हा भ्रम कधीतरी दूर होईल आणि संपूर्ण शिवसेना ही आणि सर्वांचे आशीर्वाद हे शिंदे साहेबांच्या सरकारबरोबर राहतील याची मला खात्री आहे। शेनवारा सांजे पणजे हॉटेलांतल्यान शिंदे समर्थक आमदार महाराष्ट्रात वचपाक भायर सरले। दाबोळे विमानतळावेल्यान तांची मुंबईत सभापती निवडी खातीर यात्रा सुरू। आयतारा 3 जुलयाकच महाराष्ट्र विधानसभेच्या सभापतीची निवड जाता। ब्युरो रिपोर्ट, प्रुडंट। विक्रांत शेट्टी आणि मोहम्मद सोहेल शफीच्या गँगान कितल्यो प्रॉपर्टी बळकावन ताचो व्यवहार केला। SIT संबंधित अधिकाऱ्यांक बरोबर घेऊन ताचो तपास करता। 93 प्रॉपर्टींचे बनावट डॉक्युमेंट केल्या म्हण ह्या गँगान जबाब दिला। त्या प्रॉपर्टींचे सर्वे नंबर सरकारान जाहीर केल्यात। ह्या प्रॉपर्टींचे बनावट डॉक्युमेंट करून केल्ले म्युटेशन रद्द करात म्हण SITन संबंधित अधिकाऱ्यांक सांगला। लँड रेकॉर्ड्सान फेरफार करून बनावट डॉक्युमेंटाच्या आधारान विक्रांत शेट्टी आणि मोहम्मद सोहेल शफीचे गँगान 93 प्रॉपर्टींचे बनावट डॉक्युमेंट केला म्हणून SITक तपासा वेळार कळला। लोकांनी ह्या प्रॉपर्टींचे डिलिंग करचे न्ही म्हूण त्या प्रॉपर्टींचे सर्वे नंबरूय जाहीर केला। SIT सांगता ते प्रमाण लँड्स रेकॉर्डा प्रमाण 93 प्रॉपर्टींचे सर्वे नंबर पळयल्यार शेट्टी आणि शफी गँगान 2,47,525 स्क्वेअर मीटर जमीन बळकावन तांचे बनावट डॉक्युमेंट केला। आज गांवांतूच 47 प्रॉपर्टी आसात। तांचे सर्वे नंबर पळयत जाल्यार थंय 1,60,250 स्क्वेअर मीटर जमीन लाटल्या म्हूण स्पश्ट।
कळंगुटे 10 प्रकरणां, थंयचे 10 सर्वे नंबर पळयल्यार थंय 21,600 स्क्वेअर मीटर जमनींचो गैरव्यवहार जाला. परातले 15 प्रॉपर्टींचे सर्वे नंबर पळयल्यार थंय 17,400 स्क्वेअर मीटर जमीन ह्या गँगान लाटल्या म्हूण स्पश्ट. अंजुण्यांतले 19 प्रॉपर्टींचे लँड्स रिकॉर्डा प्रमाण सर्वे पळयल्यार थंय 46,425 स्क्वेअर मीटर जमनीच्या ह्या गँगान बनावट डॉक्युमेंट केला म्हूण स्पश्ट. लँड्स रिकॉर्डा प्रमाण पिळर्णांतले 2 प्रॉपर्टींचे सर्वे नंबर पळयल्यार थंय 1,850 स्क्वेअर मीटर जमनीचो गैरव्यवहार जाला म्हूण स्पश्ट. 93 प्रॉपर्टींतल्या 14 प्रॉपर्टींचे डिलिंग केला म्हूण शेट्टी आनी शफीन जबाब दिला. एसआयटीन त्या 14 प्रॉपर्टी विशींच्या व्यवहाराची म्हायती तपासची म्हूण उपजिल्लोधिकाऱ्याक बरयला. इतले मजगती बेकायदेशीर जमीन बळकावपाचे केशींत संदीप वजरकारान म्हापशे सेशन्स कोर्टान अटकपूर्व जामिना खातीर अर्ज केला. कोर्टान एसआयटीक नोटीस धाडल्या. केस 14 जुलयाक दवरल्या. प्रुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर मुकेश कुमार. घेऊया कमर्शियल ब्रेक. पळयत रावात प्रुडंट. राज्य वेंचणूक आयोगान पंचायत वेंचणुके खातीर जाहीर केल्लें आरक्षण मंत्री रोहन खंवटेक बरेंच कोत्र गेलां. राज्य वेंचणूक आयोगान शुक्रारा ओबीसी सोडून एससी एसटी बायलां खातीर आरक्षणाची अधिसुचोवणी काडल्या. रोहन म्हणटा इतली काम करपी पंच सरपंचांचेर हो अन्याय. पंचायत निवडणूक आणि हे इज अ पार्ट ऑफ पॉलिटिकल इट इज नॉट अ पार्ट वे स्टेट इलेक्शन कमिशन कॅन डिसायड एंड वी गिव रिस्पेक्ट टू स्टेट इलेक्शन कमिशन. पूण ओबीसी भायर दवरतले. आता वी हॅव हॅड कंप्लेन्स इन आवर ओन एरियाज जंय एससी रिजर्वेशन दिल्ले आसा. एससीक ऑलरेडी कोऑपरेट मेंबर्स असतात आणि एससी रिजर्वेशन एडिशनल दिल्ले आसा. थोड्या पंचायतीचे जंय रिजर्वेशन जाला इट इज नॉट ओन्ली परवरी परसी बार्देजान जावं बाकी कडेन जावं जंय पॉप्युलेशन वायज तशें दिल्ले ना. आज समज आमी विचारता जाल्यार स्टेट इलेक्शनान नोटिफाय केलें म्हणटा. सरकाराक आज मुख्यमंत्र्या कडेन उलयल्या, सदानंद शेट टनवडे बाबा कडेन उलयल्लें आसा की ही प्रतिक्रिया जे कार्यकर्ते जे वावुरल्या जांकां पंचायतीक उबे रावंक जाय आणि जे रिजर्वेशन नाल्यार बाकीचे आसा थिंग हॅज टू बी व्हेरी क्लियर. सो गव्हर्मेंट एंड स्टेट इलेक्शन कमिशन हॅव टू बी व्हेरी क्लियर ऑन हाऊ वी आर मुव्हिंग अहेड. एंड आय एम ऑफ दॅट ओपिनियन की खंय काडले खंय मारले न्ही. लेट इट बी फ्री अँड फेअर इलेक्शन. स्टेट इलेक्शन कॅन डू इज जॉब. बट इन टर्म्स ऑफ रिजर्वेशन समज एससी केले जाल्यार ओबीसी कित्याक ना हो प्रश्न पडटा. आणि ओबीसी समज करपा जाय आनी ऑगस्ट 10 गायडलायन दिल्ली आणि त्या टायमा भितर समज गव्हर्मेंटान सांगिल्लें आमी तुका सगळें डिटेल्स दिवपाचें काम केल्लें जाल्यार अशें कितें जालें की काल शुक्रारा सांजचें एकदम नोटिफिकेशन आयलें. कोणें काडलें कित्याक काडलें हे प्रश्न आज आमकां लोक विचारतात. आमी सरकारान आशिल्ल्यान वी आर ऑल्सो एम्बरेस्ड बिकॉज वी डोंट नो हाऊ इट हॅज हॅपन्ड. म्हजी पंचायत तुजी पंचायत म्हणून ना कित्याक पीपल कोविडा वेळार बाकीच्या वेळार हे पंच मेंबर जे वावुरले who are having political ambitions, I think need a chance to contest. And ते contest करपाक suddenly you are cutting off without a justification. I think it is not done. गोंयांत EDM फेस्टिवल जाय. मात हे खेप गोंयच्या कलाकारांक ह्या फेस्टिवलात वांटो घेवपाक दिवंक जाय म्हूण रोहन उलयलो. EDM आयोजकांक खंय पर्यटन खातें ही अट घालतले. That we need a music festival in December, which need not be only 3 days. It can be 4 days or 5 days also. पूण जेन्ना जग EDM फेस्टिवला खातीर जेन्ना येता त्या फेस्टिवलाच्या माध्यमांतल्यान आमच्या लोकल टॅलंटाक सुद्दां एक्सपोजर मेळपा जाय. जो मनीस इव्हेंट करूंक सोदता whoever is wanting to do a event should have to think inclusively for our people who are gone. ते DJ आसूं ती बँड्स आसूं नाल्यार आर्टिस्ट आसूं दे हॅव सो मच ऑफ टॅलंट वीच ऑल्सो वी नीड टू शो टू द वर्ल्ड. आमी EDM फेस्टिवल केन्ना नाम सांगू ना. EDM फेस्टिवल आसा पण EDM फेस्टिवल 3 दिसाची करतले आनी ते वतले अशें जायना. EDM फेस्टिवला वेळात आमचो टॅलंटूय थंय दाखोवपाक जाय. तूं थंय एक्स्ट्रा स्टेज घालता काय आनी 1 दीस तयार करता काय 2 दीस तयार करता तो प्लॅन आमकां कळपाक जाय. प्रुडंटा खातीर श्याम सुंदर फट्टे. गोंयांत क्रायम रेट वाडटा म्हणपाक शकना. DGP जसपाल सिंग सांग्या उलयलो. गोंय पुलिसेन सुरू केल्ले समाधान मोहिमे खाला खंय पुलिसांनी किरकोळ झगड्यो आनी प्रॉपर्टी वादाच्यो केसी रजिस्टर केल्यात. ताका लागून खंय केसींचो आंकडो वाडिल्लो दिसता. ह्यो केसी पयल्या पावड्यार सोडोवंक ना जाल्यार खंय त्यो चडार पडटात. जनरल शिकायतें उनके ऊपर हम उसको क्राइम में कन्वर्ट करते हैं. फिर इसमें आपने देखा कि बहुत सारे लैंड ग्रैबिंग के केसेस भी थे जिसमें 38 के करीब FIRs दर्ज की गई हैं जो पिछले साल के मुताबिक कई गुना ज़्यादा है. तो इसको हम क्राइम को बढ़ना नहीं कहते हैं. क्राइम बढ़ना वो होता है जो स्ट्रीट क्राइम जब बढ़ता है, जो मोटर व्हीकल थेफ्ट हो जाए, बर्गलरीज हो जाए,
मिसलेनियस थेफ्ट्स हो जाए, छीना झपटी हो जाए, उसको हम क्राइम बढ़ना कहते हैं। जो नॉर्मल लैंड को रिलेटेड या जिस तरह से डिस्प्यूट होते हैं, जहाँ पर पुलिस सुओ मोटो चाहती है कि इसके अंदर मुकदमा कायम होना चाहिए, उसको हम क्राइम रेट नहीं कहते, उसको फ्री रजिस्ट्रेशन कहते हैं। फ्री रजिस्ट्रेशन इसलिए हमने अडॉप्ट की है कि क्योंकि सारी पुलिस का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, मैन पावर रिक्वायरमेंट है, रिसोर्सेज की रिक्वायरमेंट है, वो सारी के उस स्टेट में, उस राज्य में, उस ज़िले में क्राइम की क्या संख्या है उसके हिसाब से तय होता है। तो अगर हम क्राइम को सप्रेस करते हैं तो जो रिसोर्स बेस है वो हमें प्रॉपर नहीं मिल पाता है। और दूसरी बात ये भी है कि लोगों के आपसी झगड़े भी अगर उस पर समय पर कार्रवाई नहीं की जाए तो वो उससे और भी गंभीर रूप ले लेती है। इसलिए शुरू की स्टेज पे ही अगर किसी के प्रॉपर्टी के झगड़े हैं, कोई लेने देने का झगड़ा है, छेड़छाड़ की कोई बात है, तो उसको मुकदमा कायम करके अगर हम उसमें इन्वेस्टिगेशन करते हैं तो वो चीज़ आगे नहीं बढ़ती है। तो इसलिए ये कहना उचित नहीं है कि क्राइम में बढ़ोतरी हुई है। मॉविन गुदिन्हो वीज घोटाळ्याच्या प्रकरणाची सुनावणी आता 12 जुलयाक जातली। सरकारी आदवोगादाची भलायकी सारकी नाशिल्ल्यान तो मडगांव JMFC कोर्टात रिप्लाय फायल करूंक पावलो ना। ह्या प्रकरणात चौकशी करात म्हण ऑर्द दिवंक मॅजिस्ट्रेटाक अधिकारच ना। तेन्ना चौकशी करतना जाल्ली प्रक्रिया बेकायदेशीर आसा म्हण डिफेन्स आदवोगादान दावो केला। So PP is unwell, so they filed an application for adjournment, and the matter has been kept on 12th at 12 o'clock to file a reply on the application moved by the accused number 1. The application was that to produce police diaries. Today the matter has got adjourned. तात्पुरते केन्ना दवरले? 12 तारखेर दवरले, 12 सुमार। आज रिप्लाय फायल करपाक? आज रिप्लाय फायल करपा आशिल्लो, बट PP बरो ना म्हणून तेंच्यांनी एप्लिकेशन मूव केलें फॉर सिकींग टायम। मगो आणि TMC बरोबरची युती ऑफिशियली मोडली। वेंचणुके पयलीं मगो आणि TMCन युती केल्ली। निकाला उपरांत मगोन BJP बरोबर सोयरीक केली। मगोच्या कार्यकारिणीची बसका जावन युती ऑफिशियली मोडपाचो निर्णय जालो। पंचायत वेंचणुकेच्या रिझर्वेशनाचेर मगो सातिस्वेत ना, ताजेरूय चर्चा जाली। आमी मिटींग घेतली आनी मिटींगेक खुबशे इश्यू पेंडींग आशिल्ले ते आमी सॉर्ट आउट केले। पयलो म्हणजे TMC बरोबर आमी एक रिजोल्यूशन घेतिल्लें युतीन वचपाचें इलेक्शनाक। तें आतां आमी जेन्ना आमी BJP कडेन टायप केलो सरकार फॉर्म करपाक, तेन्ना आमी ऑफिशियलाचें तें उदिल्लें रिजोल्युशनाक नन एंड वॉयड करपाचें। तें आमी रिजोल्युशन नन एंड वॉयड केलें आनी ती युती संपुश्टांत हाडली। दुसरें काल इलेक्शन डिक्लेअर जालां पंचायतीचें आनी पंचायती इलेक्शनाक रिजर्वेशन जें दिलां तें खुबशे जाणांचें म्हणणें म्हणजे कार्यकर्त्यांचे प्रत्येक कॉन्स्टिट्युएन्सी जेन्ना आमी वतात लोकांनी कॉन्स्टिट्युएन्सी वर्करांनी फोन केले की तें सारकें जावं ना। तें इलेक्शन कमिशनाक आनी लेटर केलां, सोमारा आमी हँड ओवर करतले की ह्यो डिस्टन्सीस हें कितें पळय चुको आसा त्यो सारक्यो करच्यो। झरमे ते वाळपय मुखेल रस्त्यार म्हावशे गांवा लागीं एक मोठें झाड लायटीच्या लायनीर कोसळून लायटीचो खांबोय मोडलो। लायटीचो खांबो आनी वायरी रस्त्यार आडव्यो। सकाळीं 7 ही घडणूक घडिल्ल्यान म्हावशी, दाबे, झरमे ह्या गांवांतल्या कामार वचपी लोकांचे आनी स्कुलांत वचपी भुरग्यांचे हाल। सरकारान धोको थारूं येता अशी रस्त्या वयलीं झाडां कापची म्हण थळावे मागतात। लोक सगळे आमचे लोक सगळे हांगा उरलेले आसा, कामाक वचपाक तेंचे सगळे स्कुलाचे सगळो प्रॉब्लम जालो। फूल बसी, स्कूल बसी सगळे उरलेले आसा। जी रोड लायनीक झाडां आसा ती झाडां मातशी क्लियर करची, कित्याक तर हे रोड टच झाडां आहा पळय, आयज एक झाड पडलां, कितलीशीच झाडां अशी आहा, सो कोणाकूय कसलो एक अपघात घडोंक शकता। आयज देवाचे कृपेन आयज कोण तरी आमच्या हांगा साल्वार जाल्ले आसा। सो हांव मागता गव्हर्मेंटा लागीं बेगींतल्या बेगीन हेचेर जतनाय करून ही झाडां क्लियर करून घेवची।
हो इन्सिडंट 7 घडलेलो आणि त्याच्या उपरांत माऊस गांवच्या एका भुरग्यान फायर ब्रिगेड आणि इलेक्ट्रीक डिपार्टमेंटान तांकां कॉल करून जवळ जवळ 5:45 हो रोड आसा तो क्लियर केल्लो आसा. पूण जे हे तिनूय गांवचे लोक पयस कामाक वचपी आसा ते कामाक आयज पावंक ना, कित्याक तर ते टायम जालो म्हणून ते थंय अडकून पडले. कांय स्कुलाची भुरगीं आयज त्या रोडान स्कुलाक वचपी वचूंक पावंक ना, कित्याक तर तो रोड क्रॉस करपाक अजिबात चान्स नासलो. बायपाच्या स्टुडंटा खातीर कल्पेश गांव. खबरो इतल्यार सोंपता. प्रुडंटाक फॉलो करात. वेबसायट, ट्विटर ॲप, फेसबूक, टाटा स्काय ॲप, जिओ TV ॲपार. बी प्रुडंट, बी सेफ. गर्द्याच्या सुवातींनी मास्क वापरात. कीप वॉचिंग प्रुडंट. देव बरें करूं.